निमाणें गीत गायतलें तें आर्गां तुका सुमिया सगळे जाणां लास्ट आमी पयलें गीत गायतलें हांव A28 पेज 14 मातशें टायम करात पेज 14 पेज 14 सर्वेस्पराच्या मना नवे गीत रचून गाया आमचे खातीर वचोरया ताणें करून दाखयल्या सर्वेस्पराच्या मना संतोषान हें गीत गायता सर्वेस्पराच्या मना संतोषान हें गीत गायता Page 44, C38, page 44. C38. Tukas Bapa Sohor Moshe Dita Tuka Ekane Tukas Vokta Sohor Moshe Tujesten Korkashele Moche Hatge Moche Pange Svirgo Auta Koshe Tu Somai Mo Porgot Koru Shubako Sogliangiu D37 page 67 67 राजाचें जेवण D37 सोर्गीच्या राजान केले जे बोडले फेस्ताचे राजकुराच्या लग्नाचे अंगोस्त्रां घालून नवी राजाच्या जेवणाक सोगली बसूया दादोसपणी आंगोस्त्रां घालून नवी राजाच्या जेवणाक सोगली बसूया दादोसपणी आयज आमी मोहिमा म्हणटले हांव आनी सतमंताय म्हणटले हांव A28 पेज 14 उबी रावया सर्वेस्वराच्या माना नवे गीत रचून गाया आमचे खातीर वचोया ताणें करून दाखयल्या सर्वेस्पराच्या माना संतोषान हें गीत गायता सर्वेस्पराच्या माना Podvedar Borisbania Patuni Amkasodor Soblia Porzang
दाखवली, पृथ्वी आपल्या मोगाची सर्वेश्वराच्या माना संतोषाने गीत गायता. सर्वेश्वराच्या माना संतोषाने गीत गायता. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. सर्वेस्पर तुमचे सवे असू. मोगाल भावा भयणीनो, आयज पवित्र सभा सगल्या सांता भक्तांची दोबाजीक परब समोर भरता. आयच्या दिसा तांच्या जिविताच्या देण्या खातीर आमी देवाक दिनवासता आनी ह्या भक्तांची देख घेवन आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत देवाक मानवता ते पोरी पवित्रायेन जियोंक आमकां देवाचो आदार मागता. आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा सर्गींचें राज तांचें. जेजून आमकां दर एकल्याक सोर्ग बसयला आनी ह्या राजाच्या वांटेली जावंक आमी पवित्रायेन वाडून वचूंक आनी बागिवेंतपण जोडूंक आयचो सेवा दवर आमचेर उजवाड घालता. तशेंच आमची लागशिल्लीं आनी मोगाचीं मरून गेल्यान आनी स्वर्गार आसात त्या सगल्या सांता भक्तां सांगाता संतोषान ह्या मिसाचे समोरमणीन वांटो घेवया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, किरीत दीस आयज एक परब, एक फेस्त जेन्ना आयज आमी समेस्त सांता भक्तांचो दीस आमी पाळटा. आनी जेन्ना आमी सात भक्त आमी म्हणटा जे देवाचे मुखामोड पळयतात, देवा मुखार ते आसात. एक वेळार आमचे भाशेन ह्या संवसारान ते आहले, पूण ह्या संवसारान देवा खातीर, देवाच्या मुल्यां खातीर, देवाची देय ते जियेले आनी आयज ते स्वर्गार देवा मुखार आसात. तांचे खातीर कितें भाशेन देवाक आमी आर्गां दिवया. घोडी आमचीच घरचीं जायत, घोडी म्हजी माय, म्हजो पाय, म्हजो भाव, म्हजी भयण, कोणूय जावं जी कोण आहात स्वर्गार, ते पासत देवाक आमी आर्गां दिवया. कित्याक दैवीक जिवीत ती जियेली. आमकांय सगल्यांक आपोवण्या हें दैवीक जिवीत जिवन आमी सगलीं साथ जावन तर आमी फाव ते परी जाय ते पावट आमचें जिवीत देवाक जाय ते परी आमी जियोंक ना. खालतिकायेन देवा लागीं आमी बक्षणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट आदारून, बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो प्राण, हो म्हजो प्राण, हो म्हजो व्हडो प्राण. हे पासत बागिवोन सदांच आंकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करून आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवंक. सुम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुम्या काकूट कोर. मोहिमा देवाक उत्सुर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गींच्या राया, सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता
बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाचे शेडे तू संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कोर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाची मोहिमेन जेजू आमेन. आयचे एमिसान किरीत भाशेन आमी मागुया सगळे गरजेवंत ओतमे आसात तांचे खातीर. तेच बरोबर सुरेश टाटा पोदी ताचे ओतम्यां पासत देवान ताका सोर्गींचें सूख फाव करूं आनी चॅरलीन हाचे ओतम्यां पासत आमी चॅरलीन आनी आयचे मिस पेटयला सगळ्या स्वता भक्तां खातीर ताचे पासत आमी हें मागुया. सूर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सगळ्या तुज्या भक्तांक तुवें दिल्लें जैत एकाच दिसाक सुमरुंबूंक आनी ह्या जैता पासत तुका वाखाणूंक आमी आज हांगा एकठांय जाल्या. ह्या सगळ्या आमच्या जैतिवंत भाव भयणींक मुखार घालून हें प्रार्थोन आमी विस्वासान कोत्ता. सोर्गी तांचे सांगाता आमी तुका वाखाणूंक पावूंक तुज्या पवित्र आत्म्यांचे सुबाम कृपेन ह्या संवसारांत आमकां विस्वाशी सांबाळ. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणां. आमेन. प्रकाशनाचे पुस्तकावेलें वाचप. हांवें जुआंव जुयेचो शिक्को घेवन दुसऱ्या एक देवूत उदेंती सान येता तो पळयलो. जे चौगां देवदूतांक संवसाराक आनी सोमदिराक वायट करूंक पदवी दिल्ली आसली तांकां ताणें व्हडल्यान असो उलो मारलो. आमच्या देवाचे चाकणचे कपलार एक शिक्को आमी मारिसोर तुमी संवसाराक वो सोमदिरांक वो झाडांक वायट करूंक नाकात. आनी शिक्को मारतल्यांची संख्या हांवें आयकली. इस्रायलाच्या पुतां धुवांच्या सगळ्या कुळांतली 144,000. हें जातोच कोणाच्यानूच मेजू नजो तोसली एक भोव व्हड लोकांची उरपोस हांवें पळयली. सगळ्या देसांचो कुळांचो पर्जांचो आनी भासांचो तो लोक धोवी आंगोस्त्रां न्हेसून आनी आपल्या हातांनी ताळयो धरून शिवसना आनी मेंढऱ्या मुखार तो आसलो. ती व्हडल्यान म्हणटाली शिवसाळ बसलेल्या आमच्या देवाक आनी तशा मेंढऱ्याक जोय. शिवसाळ जायती आमी 4 जिवे रोचड्या भोंवती आसले ते सगळे देवदूत सोदरे मुखार सरपूट पडले आनी देवाक नमस्कार करून तांणी म्हणलें आमेन. वाखाणणी महिमा जाणविकाय दिनवासनाय म्हूण पदवी आनी बोल आमच्या देवाक सासणाच्या सासणां. आमेन. जाणट्यांले एकले म्हजे कडेन विचारलें धवे न्हेसले ती कोण आनी खंय तावन ती आयल्यां. हांवें जबाब दिलो म्हज्या सायबा तूं जाणाय. ताणें म्हाका सांगलें हो लोक निश्ठूर धुमाळ्यांतलो सोलामती पावलो. तांणी आपली आंगोस्त्रां मेंढऱ्याचे रोगतान धुल्यात आनी धोवी केल्यात. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो. पुरी असलीं मनशां देवा आमच्या तुज्या मुखार पळोवंक आशेतात. परतून म्हणया असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मुख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम
आनी तिजेर जियेतात तीं सगलीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगलो लोक ताणेंच प्रितूम दवरल्या, वयर मांडल्या. ताणेंच तिका उदका वयर थीर करून दवरल्या. जबाब: असलीं मनशां देवा आमच्या, तुजें मूख पळोवंक आशेता. स्वर्गस्पराचे दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत? तांचे पवित्र ठिकाणान पांय दवरूंक कोणाक फावो? जो नितोळ हातांचो आनी निर्मळ काळजांचो, जो हलक्या पोलक्या वस्तूंक लबडना तसले मनशाक. जबाब: असले मनशान देवा आमच्या, तुजें मूख पळोवंक आशेता. ताका एकल्याकूच स्वर्गस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणदारा देवाची कृपा. असलीं मनशां ताका सोडसोडीत आसात, तुजें मूख पळोवंक आशेतात, जाकोबाच्या देवा. जबाब: असलीं मनशां देवा आमचे, तुजें मूख पळोवंक आशेतात. भाग्यवंत जोवांचे पयले चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्यानो, पळयात, बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. देवाचीं भुरगीं आमकां म्हणोंक ताणें फावो केलें, कित्याक आमी खरेंच ताचीं भुरगीं. ताका वळखूंक ना देखून संवसार आमकांय वळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, आतांचतावन आमी देवाचीं भुरगीं. पूण फुडाराक आमी कितें जातल्यो तें आजून पर्यंत उगडापें जालें ना. पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातलें, त्या दिसा आमी ताचे सारकीं जातल्यो, कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतल्यो, हाची आमकां खात्री आसा. जसो जेजू निबेल शुद्ध, तशीं ताचेर हो भरवंसो दवरून आसात, तीं सगलीं आपुणूय निर्मळपणान जियेतात. देवाचें उतर हें. देवाचे उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. जय जय सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. कश्टतले न्हू तुमी, भार व्हरतले न्हू तुमी, म्हजेशीं येयात सगलीं. हांव एकलोच सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लोकाच्यो उरपुंजी पळयोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे सरशें आयलें. तेदना तांचे कडेन उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो. कुशे मनान गरीब तीं सुभागी, सर्गीचें राज तांचें. शांत तीं सुभागी, प्रितूम तांचें दायज. रुदो करतात तीं सुभागी, देव तांकां बुजवण दितलो. प्रमाणीकपणाक ताणेतात आनी बुकेतात तीं सुभागी, देव तांकां दादोशी करतलो. दोयाड तीं सुभागी, देव तांची दोया करतलो. काळजां नितूळ तीं सुभागी, तीं देवाक पळयतलीं. सवस्ताय करतात तीं सुभागी, देव तांकां आपलीं भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर धुमाळो सोंसतात तीं सुभागी, सुर्गींचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां अपमान दीत, तुमकां धुमाळो दितीत,
आनी सगळ्या जिनसांचे वायट तुमचे आड उलोयतीत तेदना तुमी सुभागी खुशाल आनी संतोश बरीत जायात स्वर्गार भोव व्हडली मोजुरी तुमची जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे क्रिस्ता मोगाड भाव भयणीनो आयच्या ह्या म्हत्वाच्या दिसाक जेन्ना सगळ्या स्वता भक्तांची परब आमी आयज पाळटा दोबाजीक परब धाकटुली नियाड आनी समजणी आयच्या ह्या दिसाची आमी घेवंक वावरुया देवाच्या उतराच्या आदारान पयले सुवातेर सगल्यांक आमकां आमंत्रण आहा सांत जावंक खेरीत भाशेन न्हयच थोड्यांकूच पूण आमकां सगल्यांक आनी ते पासत हो आयचो दीस आमी समोरमता पयले सुवातेर न्हयच जी कोण देवा मुखार उबी आहात तांचोच उगडास करूंक होय तांचो उगडास आमी कोत्ता पूण तेच बरोबर आमकां जण एकल्याक देवान हें आपोवणें दिलां हें आयचें दुसरें वाचप सांगता The second reading of today speaks that we are children of God and as children of God we are supposed to do His will and be with Him one day. आनी ते पासत हें आमी गोठ मोतीन धरूंक जाय की हांव देवाचें भुरगें आनी देवाचें भुरगें कशें म्हाका हें आपोवण्या आमी स्वर्गार देवा बराबर देवाचे मुखार ताचें रूप पळोवंक ताका भोगूंक दुसरें स्वर्गार वचपाक कोणाक फोर्स ना देव फोर्स करिना देव आमकां दुखलोवन स्वर्गार घालिना पूण आमी जण एकल्यान तो चॉयस करूंक जाय वी हॅव टू मेक द चॉयस that I would like to go to heaven, that I want to be in heaven. And the password, day in and day out, we have to make choices. आयचे पयले वाचप सांगता हांवें जुवांवान एक वरिश्ट उरपोंज पळयली अ लार्ज ग्रूप आनी उरपोंज धोवी फूल आंगोस्त्रां घालून आसली आनी देवा मुखार ती देवाक वाखाणटाली देवाची मोहिमा ती गायताली आनीक ताणें विचारलें तांकां ती कोण एक जाणटो मनीस थिंगा आहलो सायबा ती कोण तेन्ना ताणें ताका हो जबाब दिलो ती निश्ठूर दुमाड्यांतल्यान साल्वार जावन ती आयज हांगासर पावल्यान In English, it will be, it is a struggle. To go to heaven is not a cakewalk, but a struggle. Day in and day out, a struggle of the choices we make. A struggle how to spend my time. A struggle how to use my talents fruitfully. So, my dear friends, स्वर्गार वचपाक सोंपें ना तें पूण एक स्ट्रगल एक दुमाळो आहा आनी आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता कशें आमी चलोंक जाय वाट दाखयता आनी ती वाट चलत जाल्यार इजी जावचें ना म्हूण तेंवूय सांगता प्रमाणीकपणान जियोवपाक निर्मळपणान जियोवपाक नितीन जियोवपाक सोंपें न्हू आमी संवसारांत तर नदर मारीत आमी पळयता कितलें डिफिकल्ट हे चॉयसीस तर हांवें करीत that I will live a pure life, that I will live a holy life, that I will live
the way Jesus wants me to live, it is not that easy, my dear friends. And therefore, it is a struggle. And after this struggle, if we keep faithful to God's commandments, the way God wants us to live, we shall be in heaven one day. आमकां कितले जाणांक स्वर्गार वचपाक खुशी आहा हात वयर करात. How many of you would like to be in heaven? Practically all, no? That's a good thing. So heaven will be full of people from Purvari, and heaven will be full by our sisters, by our fathers. That's a good thing. We all have a good will, good wish to go to heaven. But my dear friends, it is not a place. We might think that heaven is a place. It is not a place. It is a state of being. We can be in heaven by being here on earth, by the kind of life that we live. And therefore, we shouldn't think, म्हाका तर स्वर्गार वचोंक जाय, हांवें पयलें मरोंक जाय, I have to die, and then I will go to heaven. Might be it is a step for us, death is a step for us to go to heaven. But in the end, what we are going to get is the product of how we have lived. So we can't expect to be in heaven by living a hellish life here on earth. So whatever we are going to get afterwards will be the product of the choices that I have made. If I have made wrong choices now, then we can't expect to be in heaven. And therefore, today we are called to reflect. खंयचे वाटेन हांव चलतां, खंयची वाट हांवें दवरल्या, ती वाट म्हाका स्वर्गार पावयता. कोंकणी भाशेन एक म्हणणी आहा, स्वर्गार वचपाची वाट शेजाऱ्याच्या आंगणांतल्यान वयता. I cannot remain aloof and say, now स्वर्गार वचोंक सोदता ना. Day in and day out, we have to interact with each other. We have to meet each other. We have to teach each other to go to heaven. हांवें म्हणोंक जायना ना हांव एकलो वयतलो स्वर्गार. ना ना, we live in a society, we live in a community, we live in a family. We know how difficult it is. It is not an easy task to live together as one family. जायतें आहा. आनी ते पासत आयज आनीक लांब करिना जावं, I will end here and say, we all have a good wish and a good will, and you all raised your hands so enthusiastically. Congratulations for that, because we all have that good will and that goal God has kept for us. But it is not ready-made. It is not going to be automatic. We have to earn that by the life, by the choices that we make. आनी एक दीस देवा मुखार आमी आसतल्या. थंय आमी एकामेकाक वळखतल्या. Will I say, hi sister, you were there with me in the clergy home? Will it be like that? Will it be? Hi Malcolm, you were there to film this Mass which I prayed for the All Saints Day. Will it be like that? Are you confused? You want to meet me after Mass? And it won't be like that. आमकां ते भाशेन आसचें ना. We'll have a spiritual body, and therefore let us work hard for our salvation. Let us make good choices and God will reward us. सुरवातेक हांव म्हणटालो, सगले सांतांक आल्ताराचो मान मेळ्ळो ना. Not all saints are canonized, and definitely we are not living to be canonized saints. But let us to be practical saints. म्हणजे चालते जिवितान
जशी म्हजी माय घोडी आसतली स्वर्गार तुजो पाय घोडी आसतलो घोडी शेजारी आसतली घोडी कोणूय आसतलो तांचो खेरीत उगडास आयज आमी कोत्ता दे ऑल देर येदो व्हडलो ग्रूप सो लेट अस बी हॅप्पी म्हजी माय तर बरें जिवीत जियेल्या देवा मुखार आसतली म्हजो भाव तर बरें जिवीत जियेला तो देवा मुखार आसतलो सो लेट अस बी हॅप्पी एंड प्रेज गॉड फॉर ऑल दीस पीपल हू हॅव लिव्ड देअर वोकेशन वेल उबी राव सोत मानता देवाक सोर पदवीदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकलेच पुताक आमचे सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरबे सांबावलो आंकवार मारयेतान जल्मलो पोंस काल ताणें खूस सोंसलें ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला स्वर्गार चडलो सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक भोगताचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन ह्या वेळार थोडी आमची मागणी सगले भावार्थान देवा मुखार आमी घालुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यां खातीर मागुया आपलो गोंबलीक वावर फुडें वतना आपले पोरजेक पवित्रायेचे नोमणे ते जाल्ल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया तो बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कोर आमचे सरकारी फुडाऱ्यां खातीर मागुया सरकारी कारबार तांणी देवाक भियोन चलोवंक आनी अशें आमचें मोदें बरेंपण वाडत वचोंक देवा लागीं मागुया दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कोर आमचे कुटुंब बागियोन आनी नोमणीक जाल्या पुरो म्हूण आमचे आवय बापाय शमाय शपाय खातीर देवा लागीं मागुया दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कोर जायतीं आमचीं भुरगीं आनी तरणाटीं आयज संवसारी आशेक लोबदोन बागियोनपणाची वाट चलूंक विसरल्यान तांची वाट पवित्रायेन जावंक देवा लागीं मागुया दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कोर भोव दयाळ बापा ही आमची मागणी तूं आयक आनी आमकां सगल्यांक एक दीस स्वर्गार तुजे बरोबर तुका मूक मूक पळोवंक आमकां ही मागणी उपकाराची जावं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन Page 44. Sor moce ita tukaye kane asmonta sor moce म्हज्या भाव भयणीनो हें म्हजें आनी तुमच्या हातांतलें बलिदान सोर पदवेदार देवाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागत
भोव पवित्र देवा आमच्या मोगाळ बापा, जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवनपणाच्या बलिदाना वरवीं तुज्या भक्तांक तुवें जैतिवंत केली आनी अमर जिविताक पावयली. ह्या वेळार ती आमची भोंवतणी आसून भावपणाच्या मोगान आमचे खातीर विनंती कोत्तात म्हूण आमी सोत मानता आनी तांचे पासत तुका दिनवासून हो योद्न तुका समर्पिता. तांचे विनवणेन ह्या योजना वरवीं आमचें जिवीत फळाबरीत जावं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्ब काडी आनी सोर्बताय जेजू क्रिस्त फायद्याचो आमचे आवयचो स्वर्गीच्या जेरुजाल्याचो आयज कोत्तांव आमी उत्सवाचो दोबाजो. थंय मोहिमेक पावलोल्या आमच्या भावा भयणीचो सासणांक गाजता वाकाणणेचो ताडो पोडयोन प्रताप आपल्या व्हडत्या वांगड्यांचो पृथ्वीर फुलता संतोष पवित्र सोबेचो. आमी तुजी अस्कोत वाटसूर भुरगीं भावार्थाच्या उजवाडान चलून वेतांव दी. आदाराक घेवन तांची देख आनी मागणी वैभवी आवयच्या गोपान पावूंक शेकी फुडें सोदतांव दावी आनी सोमेज तुज्या दुतां भक्तां सांगाती आतांच तांव निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान उंच स्वर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच स्वर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण ससूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत. पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut purgotoja, Jesu meno, Jesu জীবন চালা, Jesu novian etolo, Jesu melo, Jesu জীবন চালা, Jesu novian etolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता
आनी जेजूची कुड्यान रगत शेवतल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आकी प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगल्या यादनिकी वाडका बरोबर तिका प्रीत मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमोत्सव धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तान तुजे पोरचुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्योन जेचे पोती सांगाती, भाग्योन धर्मदुता, भाग्योन जेवास आनी सर्व काळीं तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणच्या सुखांत आमकां वांटोती. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरबंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. मोकाड भाव भयणीनो, आमी देवाची भुरगीं हें परत परत आमकां बागिवून जुवांव उगडास कोत्ता. आमी जायते फावट देवाची भुरगीं जावन आमी देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत आमी जियेना. ते पासत आयज आमकां उगडास केला. एक इनाम आमकां आसा. जरूय अवघड आनी आमी डिफिकल्ट चॉयसीस करूंक जाय, पूण तरी पूण आमी तर एक बरें देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवीत जियेत जाल्यार आमकां देवान हो मुकूट दवरला. तर आमकां केरीत आदार मागुया. पातकी आमच्या सैमाचेर, संवसाराच्या बुलवण्यांचेर, देंवचाराच्या ताळण्यांचेर आमी जैत व्हरूं आनी हे वरवीं आमी देवा मुखार आसूंक सगल्या बरोबर ही आमकां मोजत मागून म्हणया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेंत पडून येवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. हातूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणां. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. आमी हांसते तोंडान एकामेकाक शांती वाटया. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर.
이 देवाची शिडी ओ जेसू क्रिस्त किरीत भाशेन उंड्या रुपान आमचे मोदें तो येता. ताका घेवंक जी कोण तयार आहात ती आमी सगलीं सुभागी. सुम्याक म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Page 67, B37. Page 67. So जेसू म्हजे काडसंद आहा. जेसू नासतना आमकां स्वर्गार वचूंक जावचें ना बावळीनो. ते पासत जेसू कडेन आमी मागया, सायबा आदार दी, म्हाका बोड दी, दिसा दिसपट्टी हांवें वावरूंक. खिणा खिणा तुजे पासत जियोंक. जायत्यो आडकोडी आमकां आसतल्यो. If we want to live for Jesus, we'll have a lot of obstacles, lot of temptations,
the more you follow Him, the more bigger the obstacles, more the temptations. Lord, help me. Many times I lose the sight of what I am. I forget that I am a child of God, that my days on this earth are not forever. And for the short time that we live, help me, Lord, to live a holy life, a pure life, a life to spread your values, to spread your fragrance everywhere I go. प्रार्थना. देवा आमचे मोगाळ बापा, सगल्या तुज्या पवित्र जाल्ल्या वक्तां सवें तुजीच अजापवंत पदवी आनी अगणित पवित्रताय संतोषभरीत काळजान आमी वंदिता. स्वर्गार आमकां आशेवन रावतल्या भाव भयणींच्या आदारान आमी हांगा वाटसुरांच्या जेवणांत वांटो घेता ती तुज्या मोगान दिसान दीस अदीक वाडों, दिसान दीस अदीक पवित्र जावं आनी शेकी तुज्या मोहिमेवंत भुरग्यांचे जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवेदार देव, बाप आनीक पूत आनीक पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, जेजू क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. Page 76. Tuve maka posled, tuji capri